गोय ल्हान राज्य जंय पुलीस आनी लोक चडशे एकमेकाक वळखतात. लोकांक असुविधा जावची न्हय म्हूण पुलीस संयम दवरतात. लोकांक त्रास जावचे न्हय हाचे खातीर ते यत्न करतात. जेन्ना गरज आसा तेन्ना कारवाय करपाचो पुराय अधिकार आपणे पुलिसांक दिला अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. तशेंच 90% अपघात हे मोबायलाच्या वापराक लागून जातात अशेंय मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. देखून दर एकल्यान गाडी चलयतना स्पिडीचेर नियंत्रण दवरपाक जाय. तशेंच येरादारी नेम खरपणान पाळचे अशें मुख्यमंत्री सावंतान आव्हान केलां. गोंयांतले जशे गोंयकार हो संयमी आसा त्याच बरोबर आमचे पुलिसूय बी थोडेशे संयमी आहा. लोकांक पळयता आसतना एक माणुसकीच्या दृश्टिकोनातून पळयतात. लोकांक थोडेशे म्हणजे कारण गोंय हें ल्हान आसा, 3 डिस्ट्रिक्टात आसा, खातीर प्रत्येक गोंयकाराक प्रत्येक पुलिसूय वळखता आनी आपल्या सरावंडिंगांतल्या मनशाक सहसा त्रास जावचो न्ही म्हणून तो आपले थोडेशे पाशियस काडटा जे मूळ गोंयकारा कडेन आसा. बट कोणी अशें समजचें न्ही आनी पुलिसेक कन्सिडर करचो न्ही. हांव परत एकदां सांगता, आय हॅव गिवन द फूल पावर टू माय पुलीस. हेन्सफोर्थ पुलिसान जर एक्ट जावचें पडलें आनी विशेश करून पुलिसांच्या जेन्ना आंगार येता तेन्ना पुलीस वगी रावचे ना. हांव परत सांगता आनी आय एम गिविंग फूल पावर टू देम. एक्ट ऑन दॅट. हें सहन करून घेवचें ना आनी घेवं नाकात आनी घेवपाची गरज ना. म्हजें सरळ म्हणणें आहा, इट इज युअर ड्युटी टू प्रोटेक्ट द पीपल. आणि जर लोक अशी डेअरिंग करता आसत जाल्यार लोकांक आपले पुलिसींग दाखोवपाची गरज आसा आणि ते पुलिसींग दाखोवपाची आता वेळ आयिल्ली आसा. म्हजें सरळ म्हणणें आसा आणि ते पुलिसांनी दाखोवचेय पडटलें. आता ऍक्सिडंट कशें जाता आनी कितें जाता तें पळयात. एक रुटीन चली जे रुटीन रस्त्या वयल्यान येता तेणी आपली स्पीड वाडयली आसतली आणि आमोणेच्या पुलाचेर जस्ट म्हणजे मातशी गाडी म्हणजे रुटीन रोड मातशी स्पीड चड आसल्या कारणान आमकां सगळ्यांक खबर आहा की पुला कडेन वता आसतना थोडोसो जर्क जाता गाडी. सेम थिंग गाडी जर्क जाली आनी चली पुलार पडलें. नशीब बरें की फुडल्यान गाडी येवंक ना. जर फुडल्यान गाडी आयली जाल्यार ताच्या गाडये पोंदा ते पडूंक शकताले. म्हणजे 2 मिनटां पयलीं म्हणजे म्हाज्या गाडयेच्या पयलीं 3 गाडयो आशिल्ल्यो आनी ताच्या पयलीं हो एक्सिडंट जाला. त्या खातीर चलयांनी आसूं किंवा चल्यांनी आसूं थोडोसो स्पीड कंट्रोल आणि दुसरा हातात असलेलो मोबायल वो सकयल दवरचो. गाडी चलयतना मोबायल वापरचो न्ही. म्हाका दिसता 90% एक्सिडंट हे बिकॉज ऑफ मोबायल जातात. कारण एका हातीन मोबायल दुसऱ्या हातीन एकूच 2 व्हिलराची रेस ओके ही आसता आणि ती कितली वाडटा ही आपल्याक कळना. बेगीन वचपाच्या नादात आणि मोबायलाचेर उलयता त्याच्या नादात बरीच स्पीड मारीत आसता. पण हांव समेस्त गोंयकारांक सांगता रस्ते सुळसुळीत जाल्या म्हणून बेश्ट्यो स्पिडी वाडोव नाकात. आणि स्पिडी वाडयले जर आसत जाल्यार आमचो जीव आमी धोक्यात घालता. वेळच्या पडल्यार सगळीकडे सिग्नल स्पीड ब्रेकर सगळे आसा ते फॉलो करपाची गरज आसा. सगळीकडे म्हणजे AI कॅमेरा आणि पुलीस उबे आसचे ना. आमी जे हे सगळे करता हे तुमच्या सेफ्टी खातीर आसा. आमी खंयसरूच आमकां लोकांक त्रास करपाचो ना. कारण लोकांची सेफ्टी ही आमच्या खातीर चड म्हत्वाची आसा. म्हणून म्हाका दिसता आमी रुल्स फॉलो करप आणि ट्रॅफिक रुल्स फॉलो करप हे तर 100% गरजेचे आसा. जे एक्सिडंट जाता ते 100% ट्रॅफिक रूल फॉलो करिना म्हणून जाता.